दाखयता हिंगा सोत्रे दाखयतात आनी तेंचे युनिफॉर्म आहा थिंगा सगळ्यान कोदेली आहात आनी खूब अनयूज आतां कित्याक उडयलां तें आतां आमकांय कळना आतां कोण येयलोलो घेवन तो बट इट इज डब्ल्यू गोवा कितें डब्ल्यू गोवा म्हणून कितें आतां एक डब्ल्यू गोवा हॉटेल वागातर 5 स्टार हॉटेल ते सो तेंची गार्बेज ही तेंची garbage. दिसता तेंचीच पण गार्बेज ही प्रूफ जाली तेंची प्रूफ जाली 100% प्रूफ जाले आतां एक सोत्री आसली जाल्यार कितें डावटफूल आसो येतालो थिंगासर गार्बेज थिंगासर तुमी पळयला थिंगाय सोत्र्यो आहात थिंगाय सोत्र्यो आहात तरी आनी फुडें आहात सोत्र्यो ते सायडीनूय सोत्र्यो आहात ते सोत्र्यांचे सारके प्रूफ जाता आनी थोडे पेपरां मेळल्या न्ही बाय डब्ल्यूची पॅकिंगाची दिसता हिंगा डब्ल्यू गोवा दाखयता डब्ल्यू गोवा वागातरचेच ते हे 2 दीस पयलीं इव्हेंट जाला तेजो सगळे वेस्ट हाडून उडयला हांगासर सांगूंक जायना कचरो- हिंगा व्हडलो इव्हेंट जाल्लो न्हू इव्हेंट जाल्लो. खूब पोन्नोय गो मिक्स आसा सगळो आनी कितें पूण इव्हेंटूय जालो व्हडलो इव्हेंट दिसता तेणी कितें रेनोवेशन बी केलां आनी तितूंतलो तेणी सोफा जावन आदले आदले कितें हें आहा ते सगळे हाडून उडयला तेंची कितें स्टाफाची कापडां आदली कितें आहा सगळे डंप केला सगळे हांगासर सगळे चडशे पोन्ने आहा सगळं डंप म्हणजे केला तेणी भायर. कितें तरी रेनोवेशन केलां आनी हो कचरो हाडून सगळो हांगासर उडयला तेणी हांगासरूच न्हू 4-5 जाग्यार उडयला ते सायडीनूय उडयला आमचे 2-3 जाग्यार हांगासर म्हणजे खंय उडयलें ही आमची फूल कोम्युनिटी 255 सर्वे नंबर 255 वन तितून पडटा ही वागोतरान सो गार्बेज डंप केले वागोतर गुमालवाडो 2 हितून सो पडटा गार्बेज डंप केले म्हणून तुमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट करपा खातीर गेले कंप्लेन बी आमी केला कितें सांगलें पुलिसांनी कितें सांगलें वी वील टेक एक्शन म्हणटा आमी CCTV पळयता म्हणटा ओके कशे येयल्यात पळय ते कित्याक वे इकड्यानूच आहा येवपाक तेंकां जाल्यार इकडल्यान वयल्यान एक येवपाक आहा इकडेन तर येयले जाल्यार तेंकां मेवतले हे तुमी पंचायतीक आतां सांगला की न्ही ना पंचायतीक पंचायतीक आमी घालतले तेकाय घालतलेच आमी कंप्लेन पंचायतीकूय आनी आमी वॉर्ड मेंबराकूय सांगतले हे हेडीचे हितून की हें डंपींग मातशें कितें जालां तेजें मातशें फास्ट एक्शन घेवचें आमी हें सगळें काडपाक आनी डब्ल्यूचेर आनी खरेंच तो डब्ल्यू डब्ल्यू आमी नको कोणें हाडून पळया तुमी पयलीं चेक करा तुमचे तुमीच पळया गार्बेज उलया हे कितें रे कितें तिकडे कितें रे तू लायव्ह गेला कितें हय तुम्ही शोधात भांगार मिळालं तुमका पेवतले म्हाका खंय मेळटले तू पेंट बघ आमची पेंट तुम्ही काढून घेऊ पेपर न्हू डब्ल्यू पेपर न्हू पेपरूय आहा तेंची आनी आयज तुमी पुलीस स्टेशनाचेर अंजन येवपाचें कारण कितें मातशें आमकां सांगा आमी अंजुना कोम्युनिटी ऑफ अंजुनेचे कमिटी मेंबर एक इन्सिडंट जालो आमच्या दोंगरा सो आमी तेजे कंप्लेन करपाक येयलेले रिगार्डींग गार्बेज सो आमी आतां सद्या आमी कंप्लेन केलेले आहा कितें म्हणून आतां गार्बेज एका खंयच्या हॉटेलान तरी थिंगासर गार्बेज उडयलेली आहा सो आमी तुमकां दाखयतात ते सायट दाखयतात कितें उडयलां आनी कितें पळय तें कोमनीन जाग्याचेर उडयलें तुमच्या जाग्याचेर उडयलेलें आहा कोणें उडयलें एका हॉटेलान उडयला तुमकां तो एविडन्सीन दिसतलो खंयचें हॉटेल तें आनी आमी कंप्लेन केलेलें आहा सर कंप्लेन केल्या पंचायतीकूय गेला तुमी कंप्लेन पंचायतीक आतां आमी दितले लेटर
तर तुमकां कशें कळलं की ती गार्बेज ते तुमी सांगता पळय त्या हॉटेलाची म्हणून थिंगासो एविडन्स आहा न्हू आमचेशी एविडन्स आमकां मेळलेले आहा तितून ना पण आतां अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्या कंप्लेनीचेर कितें बरयलें मातशें सांगा न्हू आमी बरयला कंप्लेंट एगेन्स्ट डंपिंग ऑफ गार्बेज अँड स्क्रॅप मॅटेरियल्स ऑफ हॉटेल ओके अननोन पर्सन आतां कोणे उडयला ते आमी नोको बट ती एविडन्स आहा हॉटेलाचें नांव आहा हॉटेलाचें नांव हॉटेलाचें नांव आहा तितून कितें नांव हॉटेलाचें थिंगासो दाखयता न्हू तुमकां सायटीर व्हरून खंय एक्झॅक्टली खंय आतां हे 255 सर्वे नंबर वाडो खंयचो पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक वाडो खंयचो तो वाडो गुमाल वाडो पडटा तुमकां अशें दिसना की तुमी जेन्ना आतां अंजुना पुलीस स्टेशनार जेन्ना कंप्लेन करपाक गेले पयलो जो रोल आसा हो खंयची अंजुना पंचायतीक पंचायतीचो रोल वयता? आसा आमी पंचायतीक पयली कंप्लेन letter करूंक जाली तुमी आमी पंचायतीक लेटर पंचायतीक केला लेटर केलो आतां दिवपाचें उरलां कितें जास्त प्रमाणात गार्बेज डम आसा ओ आं गार्बेज चड डम केल्ल्या काय रोड अरावंड 4 प्लेसीस उडयलेले आहात तर 4 प्लेसीस उडयल्या म्हणजे 4 परची तरी व्हेकल बीग व्हेकल आसतली 4 कडेन ड्रम केला तेणी 4 प्लेसी हिंगासर एक सोडला फुडें सोडला भितर उडयला ओके मोबायल मातसो हें करा पळय राव